मडगांव आणि फातोर्डा वाठारांत पार्किंगेची व्हडली समस्या उप्रासल्या। महामार्गा कुशीक लोक बेशिस्तपणान गाडयो पार्क करून दवरतात। ताका लागून येरादारीक त्रास जाता। येरादारी पोलीस हेल्मेट न घालप्यांक दंड दितात, मात कशो गाडयो पार्क करप्यांचेर कसलीच कारवाय करिनात अशें थळावे म्हणटात। सी ट्रॅफिक म्हणजे कशें जालां आज हे रिंग रोड जे केल्ले ब्रॉड रिंग रोड हे सरकारान केल्ले कित्याक लागून फ्री फ्लो ऑफ ट्रॅफिक जावपाक लागून। पूण आज कशें जालां हातून लोकांची एक मिस्टेक येता, प्रत्येक मनीस हाडटा आनी गाडी सायडीक लायता आनी वता। अशेंय बी परिस्थिती आमी पळयतात। हांगा रेंट अ कार बसून हांगा खुबशे कारणान लायिल्ले आसता, बसी लायिल्ले आसता, पिकअपी लायिल्ले आसता। ही लोकांची जबाबदारी, इट्स अ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी जे लोकांनी घेवपाक जाय की रिंग रोड जे आसा ते ट्रॅफिक फ्लोक लागूनच आसा। दुसरी गजाल आसा की आमचे ट्रॅफिक पुलीस आज थोडे अशे ट्रॅफिक पुलीस अशें म्हणटा की तांकां तितलो स्टाफ ना म्हणून, पूण म्हाका तरी सगळ्याक स्टाफ दिसती पडटा। म्हाज्या हिसपान तांकां रेवन्यू जनरेट करपाक जाय जाल्यार हे जे गाडयो लायतात पळय वेगळे वेगळे कडेन ते पयली गजाल म्हणजे तांकां फायन मारपाक जाय। खंय तरी जेन्ना डिसिप्लीन हाडटा तेन्ना डिसिप्लीन हाडटा तेन्नाच तो कायदो लागू जाता न्ही, तेन्नाच लोक आयकतले। समज डिसिप्लिनूच ना जाल्यार फाल्यां लोक आयकतले कशे? लोकांक जर हेल्मेटाक लागून आनी कितें ते तालांव मारता ते बरें आसा, पूण हे येदे व्हडले हांगा जे कांड चालू आसा दीस इज कंप्लिटली रॉंग, दीस इज अगेन्स्ट द सोसायटी। आनी फाल्यां जर हांगा परिस्थिती अशी बसून जाता सिटीन गाडयो दोनी वटेच्यान लायतात, म्हणजे फाल्यां जर समज एम्बुलन्स पास जाता ना जाल्यार फाल्यां पुलिसाची गाडी वता, जर ना जाल्यार खंय उजो जर लागला, जर फायर ब्रिगेडाची गाडी जर वता तांकां गाडी वचपाक जागो ना। प्रत्येक मनीस आपूण समज स्वार्थान जगपाक लागलो देन इट वील नॉट बी जस्टीस। आय थिंक लोकांनी रिस्पॉन्सिबल जावपाक, पुलिसांनी ट्रॅफिक पुलिसांनी रिस्पॉन्सिबल तितलेच दाखोवपाक जाय आनी दे शूड एक्ट ऑन दीस। ट्रॅफिकाचो जो पळय इश्यू जो पळय आसा बरो तेंप जाला हांव इश्यू घेवन मुखार वचत आसा। म्हणल्यार PIक ट्रॅफिक PI मडगांव सेलाक फोन मारता, DYSPक फोन मारता, टावन आमचो फातोर्डा पुलीस स्टेशन थंय फोन मारता। तुमी हांगा जर पळयता जाल्यार तुमी पळोवंक शकता ते लायनीन कश्यो पळय गाडयो पिकअप आनी हे ते कशे लायल्यात पळय। आनी हो जो पळय इश्यू आसा आमी आतां हांव ह्या कॉलनीन पळय हांगा रावता, ह्या कॉलनींतल्यान जेन्ना पळय तूं भायर सरता तेन्ना हांगा जर तर गाडयो सकाळच्यो टायमाचेर अश्यो पार्क केल्ल्यो आसता जावं आतांय तूं गाडी पळोवंक शकता, मुखार पळोवंक शकता। तुका तुजी गाडी जी पळय आसा ती रस्त्याचो ऑलमोस्ट अरावंड 60% भायर गेल्यारूच तुका मुखार ह्या सायडींतल्यान कितें जे पळय येता ट्रॅफिक तो तुका दिश्टी पडटा। तर हो जो तो रोड पळय जो मनोहरबाब पर्रीकार आसतना चीफ मिनिस्टर आसतना आनी विजय बाब सरदेसाय जेन्ना पळय मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना हो रोड सिंगल रोड आशिल्लो, तो डबल रोड केल्लो फॉर द ट्रॅफिक आनी फॉर द लोकल पीपल ओवर हियर। वी आर अ लोकल पर्सन ओवर हियर, वी आर द रेजिडेंट। हो आज परिस्थिती अशी जाल्या की जो पयलीं रोड आशिल्लो तो बरो आशिल्लो म्हणपाची परिस्थिती आयिल्ली आसा। आज जर पळयत जाल्यार हो 50% न्ही 80% रोड इज कवर्ड बाय द ट्रॅफिक। दीस इज नॉट अ रोड वेर इन इट्स अ पार्किंग झोन। आयदर पुलीस शूड से इट इज अ पार्किंग प्लेस और अ ओपन स्पेस और मेन रोड हायवे और वॉट एवर। सांगपा म्हणल्यार हो जो पळय आसा हो दीस इज रिलेटेड टू अ हायवे रोड आनी हो हायवे रोड जाल्ले कारणान हांवें पयर पुलिसेक फोन मारलो, अरे हायवेचेर हे रोड ट्रॅफिक कशें जाता? म्हाका ट्रॅफिक सेल सांगता आपल्या कडेन स्टाफ ना। तो सांगता तुका मडगांव फातोर्डा टावनाक फोन कर, टावन म्हणटा तें ट्रॅफिकाचें काम। आतां हें काम कोणालें? हें सदां उठून हाजे काडपाचें ताजे हड्ड्यार मारपाचें, ताणें काडपाचें हाजे हड्ड्यार मारपाचें। आमी एज अ लोकल पर्सन आमी कोणा मारान वचपाचें? कोणें तरी हें सॉर्ट आवट करपाचें, कोणें तरी सॉर्ट आवट करपाचें। सदांच उठून हे झगडी घेवन भायर वचून आमकां हांगा लोकलांक प्रॉब्लेम करपाक हो आमकां आमी सहन करूं शकना। हें दीस इज अ प्रॉब्लेमॅटीक सिच्युएशन, इट हॅज टू बी सॉर्टेड आवट। I would request the authorities to please act on to this.